अरे ड्युटी कुशीन दोरा क्वेश्चन आत दोरा ना तो सारखे सांगा आम्ही कोणता आणि तुमचा समाज लॉ हे करपा तुम्ही आमकां अरेस्ट करून दाखया अरेस्ट सांगा आम्ही चुकता म्हणून आम्ही चुकता आज हांगा रस्ता रोको जो दिश्टी पडटा तो लोकांचे फ्रस्ट्रेशन आज भायर आयल्लें दिसता मेन कनेक्टिविटी ही कलंगूटच्यान खंयच्यानी वता नाल्यार आमचे लोक वता सगळे हाका कनेक्टिविटी आसा हो रस्तो फॉर लास्ट 1 year 1.5 year वी हॅव बीन डिमांडिंग दॅट इज रोड बी रिपेअर्ड हॉट मिक्स पूण आज पर्यंत तांचे कांयच लक्ष ना सगळे आमच्या लोकांचे ॲक्सिडेंट्स बाकीच्या गोष्टी हांगा जातात वॉट एक्झिक्युटीव इंजिनियर स्पोकन टू सी आणि ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका ताच्या तोंडांतल्यान जाय पूण ताणें आत्तां उलयल्ल्या प्रमाणे वयल्यान दोनी सकयल येवपी आनी दोनी ह्या सायडीच्यान हे एरिया आमकां कंप्लीट करून आपली ना आपली वेतींतली ही इतली एरिया दिसता रस्त्या फुटल्या ती हॉट मिक्स करून दिता आमी सांगला 5 दिसान स्टार्ट करतलो हॉट मिक्स सारकें ताच्या पयलीं कितें आसा ताका फिनिशींग करून आफ्टर ही फिनिशीज दीस we have requested him to finish all the roads of Salai चर्चीच्यान बेतीमपणेचो उरला कुडको आणि हाळेंतले रस्ते मानशेपाड्याचे रस्ते उरले ते कंप्लीट करपाक वी विल गिव हिम अनदर 10 days आफ्टर दॅट 5 days मीन्स फ्रॉम टुडे 15 days 15 दीस ताका दिवया 15 दिसान जालें ना जाल्यार वी विल बी फोर्स टू अगेन मे बी कम ऑन द मेन रोड आम्ही इतलोय तेमसान सोंसून ओगी रावले ह्या रोडाची दुर्दशा पळोवन वयरूय वचपाचो रोड आणि सकल पुलारसान येवपाचो रोड दोनूय सारखे बाद जाला आणि आता आम्ही जेन्ना वॉर्निंग दिले तेन्ना हे पळय लेपड मारूंक मुनीस धाडलात मुनीस हिंगा धाडलात तेणी हे करपाक नितो करपाक पावडर मारपाक आमी हे सोंसून घेवचे ना कित्याक आता जायतो तेम जालो जायते तुमी येवन येवन आमचे थापतात जायते येवन तुमी आमचे थापतात आमी सोंसून घेवपाक ना आता हो रोड जो पण आता आमी रस्त्यार येवचे पडले आमचे पुलीस भाव म्हणतात अरे रस्तो बाबा रस्त्याक लागून आमी रस्त्यार येयला म्हाका रस्त्यार येवपाची खुशी ना आनी म्हाका हेवूय बरें दिसना लोकांची गाडयो हाडप रस्त्यार उबे रावप म्हाका दिसता हांव पयलेच फावटी आयज रस्त्यार उबो आसा गाडयो हाडपाक आनी हाचें कारण म्हणल्यार हांवूय सदांच मोटर घेवन रस्त्यान वचपी हांवें पयल्यात हांगासर बायलो स्कूटर चलयतात जाणटे स्कूटर चलयतात हांगासर स्कूटर चलोवपाक सुवातूच ना हांवें पयल्यात कितले जाण पडपाचे पडल्यात हांगासर म्हज्या दोळ्यांनी आमी गाडयो थांबोवन ताका रस्तो करून असो वाट दिल्या वचत म्हणून खंयच्याय रस्ते हांगासर एकूय जागो ना रस्तो व्हरपाक ह्या पासत म्हाकाय दिसलें आमी जायते जाणां लागीं मागलें हो रस्तो करपाक पूण म्हाका दिसता आतां अशें रस्त्यार येयल्या बगर कोणाच्या कानार आनी लक्षान वचना